नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। काँग्रेसीचे मेजॉरिटी दाव्या उपरांत 24 वरांनी बीजेपीचो पणजे ऑल कॅन्डिडेट रिव्ह्यू। बीजेपीचे परत 22+ साखळे आपुणूच प्रमोद सावंताचो दावो पणजे खंय बाबूशूच। बीजेपीचो सावड्डेचो उमेदवार गणेश बॅलट वोटिंगाक इलेक्शन ड्युटी वेल्या स्टाफाचेर हाडटा प्रेशर। मोगोचो आरोप आयोगान एक्शन घेवची। गणेश म्हणटा मोगो उमेदवार पडत म्हूण भिला। अठरा वर्सां वेल्याचे कोविड वाशिनीकरण गोंयांत 100%। दोनूय डोस दिवपी गोंय मोजक्या राज्यांनी। विद्यार्थ्यांचे 87% पार। आता वाशिनीकरण सप्तकांत एकदां थारायल्ले दिसा मर्यादित केंद्रांनी। उत्तर प्रदेशात इलेक्शन ड्युटीक गेल्ल्या गोंय पुलिसेच्या IRB स्टाफाची बॅग गायब जाल्ल्यान बोवाळ। बॅगेंत 40 कारतुशी सोदले उपरांत प्लॅटफॉर्मा लागसार पडिल्ली मेळ्ळी। टू व्हिलरी वेल्यान वतले 4 वर्सां सकयल्या भुरग्यांक हेल्मेट सक्ती। केंद्राचो आदेश फेब्रुवारी 2023 सावन जाली। खासा हेल्मेटां करूंक वर्साचो प्राझ। टू व्हिलरीक स्पीड लिमीट 40। पॉप अँड रॉक गितांचो ट्रेंड करपी ज्येष्ठ गायक संगीतकार गोल्डन मॅन बप्पी लहरी 69चे पिरायेचेर गेलो। वेगवेगळ्या मळावेल्यान बप्पी दाक आर्गां। विधानसभा मतदानाच्या दुसऱ्या दिसाच काँग्रेसीन उमेदवारांक घेवन सरकार स्थापणुकेचो दावो केल्ल्यान 24 वरां भितर बुधवारा बीजेपीन उमेदवाराची पणजे बसका घेतली। परत 22+ाचोच दावो। रवी म्हणटा रिव्ह्यू घेतलो। प्रमोद सावंत म्हणटा साखळे 90% वोटिंग जाताच थंय आपुणूच। तानावडे म्हणटा पणजे बाबूशूच। माविनाच्या कोतान सरकार करूंक आनीक कोणाची गरज पडची ना। आणि अशें बी कितें जालें कितले येता अशें जाला बी अशें सरकार येता 22+ अशें हांव 27+। डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी गव्हर्नमेंट ह्या टायमार गोंयांत परत एक फावट तिसरे फावट परत करतले। हातूंत मात्तूय दुबाव ना अशा तरेचो एक कॉन्फिडन्स सगळ्यांनी व्यक्त केलो आसा। अशें बी कॅन्डिडेटांक बी विचारलें तुमचें रिडींग कितें बी तशें कितें उलोवप तशें प्रत्येकाचें आमचें इन्फॉर्मल उलोवप जाल्लें आसा आनी ताका लागून डेफिनेटली एक सगळ्यांच्या भितर हीच भावना आसा। आमी डेफिनेटली आयजूय परत हांव रिपीट करता की भारतीय जनता पार्टी सेम डायलॉग 22+, हे 100% निवडून येता हाची पुराय म्हाका खात्री आसा। कोणी जरी कितले सांगले आपण 26 बी येतले म्हणून काय ना, भारतीय जनता पार्टीचेच सरकार येतले। ती वेस्टांत हांगासर पर्संटेज वाडल्या, थंय पर्संटेज वोटींग वाडल्या, ती एंटी आसतली असो कांयच विशय ना। आमकां पुराय विश्वास आसा गोंयच्या जनतेचेर। आनी ज्या पद्दतीन हांव स्वता म्हाजे पार्टी आमचे अध्यक्ष पार्टीचे नॅशनल लिडर स्टेट लिडर्स ज्या पद्दतीचे कॅम्पेनींग पुराय गोंयांत दौरे केल्या, सगळ्यांक मेळ्ळ्या। आमकां विश्वास आसा की परत एकदा आमी 22+, सीट हे 100% निवडून येता। एक्स्ट्रा पर्सेंटेज विल डेफिनेटली हेल्प यू फील इन सांगली तुझे हितून चड जाले ते बऱ्याच जाणांक खबर ना। म्हणजे 2012 92% जाल्ले, 2017 90% जाल्ली आनी आयज 89% जाल्या। वयल्यान हांव म्हणटालो 3% कमी जाल्या। 3% विरोधक काडपाक कमी ठरले। खरें म्हणजे प्रत्येक फावटी कंबायन मेळोन सगळे भायर काडटाले। हे फावटी बऱ्याचशा बुथांचेर विरोधकांचे मनीसूच नासले। ऑलरेडी MGPचे तर कोणूच नासले, कारण MGP भायर काडटाली। हे फावटी MGPचे भायर काडपा खातीर मनीस नासले। विरोधकांनी भायर काडले जाल्यार ती 92 जावपाची। विरोधक म्हणटा CM पडलो, CM उडयलो आमी म्हणून। तो 10 तारीख ठरयतली। विरोधकांनी 10 तारखेपर्यंत आपले म्हणजे कितें म्हणटा ताका आनंद व्यक्त करून घेवचो 10 तारखेपर्यंत। काय जर सो मागीर CM डिसायड करतले सगळे आमदार मेळोन काय पळय हांव एक सांगपाक सोदतां, सेंट्रल पार्लमेंटरी बोर्ड आमच्यो टिकेट्यो सुद्दां आमी हिंगा डिसायड केले उपरांत कितें जाता दिल्ली तेणी डिक्लेअर केलें बगर त्या डिक्लेरेशनाक कितें वालोर आसता। तशें जाल्यार हांव पयलींच सांगपाचो हांव कॅन्डिडेट हांव म्हाजें प्रिंट करपाचो। तशें जावना। जेन्ना दिल्ली सावन एनावन्स जालें म्हणजे सेंट्रल पार्लमेंटरी बोर्ड आनी सेंट्रल कमिटी जे आमचे मुखेल आहात ते डिसायड करतकच जाता। सेम वे
आमदारांनी आम्ही कितलेय सांगले अमक्या करपा जाय तशें जावपा ना ते तेणी ओके करतकच जाता इट्स अ प्रोसिजर पार्टी सेम प्रोसिजर विल बी Yes, same procedure will be followed. गोंयकारां खातीर गोंयचे पार्टीक तो प्रोसिजर वेगळो आनी दुसऱ्यांक वेगळो अशें आसता न्ही. सो मिटींग जाली आयज मिटींग कितें रिव्ह्यू घेवपाक रिव्ह्यू आमचे सगळे उमेदवार इलेक्शन एजंट आणि आमचे पार्टीचे प्रभारी मतदारसंघाचे कारण निवडणूक जातकच आम्ही काल मेळून आशिल्ले काल एक दीस रिलॅक्स करत आज मेळप अशें जालें आनी त्यामुळे एकंदर बऱ्या पद्दतीचो मोड सगळ्यांचो आशिल्लो आनी बऱ्या पद्दतीचें काम सगळ्यांनी उमेदवारांनी आपापल्या भागा भितर केलें आनी एकंदर आमी जशें म्हणिल्लें आसा की 22+, 100% 22+, भारतीय जनता पार्टी निवडून येतली गोंयभरांनी स्वताच्या ताकदीचेर राज्य करतली. पणजे बरी फायट जनता पार्टी पीएससीबीनी बऱ्या मार्जिनान आमी जिखपाची आसा आनी बरेच जण क्रिएट करतात म्हणून म्हजे बरोबर आमचे डेप्युटी चीफ मिनिस्टर आसात हांगासर कारण तेंच्यांनी ज्या तरेन हांव तेंच्या मतदारसंघात एक दीस हावडे प्रचाराक हांवें ज्या तरेन थंय उत्सव पळयल्लो आनी निवडणुकीच्या पयलीं आनी एकदां हांव गेल्लो तातूंत कांय हें ना कारण तो स्वता आपल्या लोकां कडेन कनेक्ट आशिल्लो खूब तरेचे वेगवेगळे प्रयत्न तेच्या संदर्भात त्या मतदारसंघात करपाचो क्रिएट करपाचो सगळ्या तरेचे पण ताका लोक बळी पडले ना कारण इतल्या मतदारसंघात बाबू प्रत्येकाचो थंय त्यामुळे 100% खात्री ना कारण खूप जाण क्रिएट करतात केप्याचें कितें काय म्हणून म्हजे बरोबर आसात ते कारण हांवें पळयले त्यामुळे 100% काय दुखो आनी कोणाची गरज पडची ना सरकार 100% ना. बीजेपीचो सावड्डेचो उमेदवार गणेश गांवकार बॅलट वोटिंग आपल्याक घालचें म्हणून वेंचणूक ड्युटेक आशिल्ल्या सरकारी स्टाफाक आपोवन प्रेशर हाडटा. ऑडियो वेल्यान स्पश्ट मोगोचो आरोप. गणेशाचो रेकॉर्डेड व्हिडिओ व्हायरल गेला. वेंचणूक आयोगान एक्शन घेवची म्हणून मोगो मागता. स्टाफाकय सुदिनाची शिटकावणी. गणेश म्हणटा मोगो भिला हरता म्हणून कितेंय आरोप चल्ल्यात. हे फोन रिकॉर्डिंग सद्याक गोंयभर व्हायरल गेला. शाण्या फाल्यां सांजचे 3:30 सुमार सर दुधसागर रिसॉर्टान येतलो. कित्याक म्हटल्यार ते पोस्टल बॅलेट येयल्या पळय त्या वार्डाचे पंचायतीचे ते कलेक्ट करपा म्हणल्यार तेंचे फुड्यान रे ते कशें करता थोडे आपूण सरा कडेन वचूनच वोटींग करतले म्हणटा सो म्हणजे त्या खातीर तेंका इतलो टायम वेस्ट जावपाक जायना म्हणून सर मुद्दम येतलो पळय. कोण सर? दुधसागर रिसॉर्टात भाऊ गणेश गांवकर. ओके तशें न्ही तेंच्या उजेर मारचें पडटा तशें हांव कितें गणेश गांवकराचो मनीस सरकारी कर्मचाऱ्यांची बॅलेट मतां आपल्याक मेळची म्हूण खंय दबाव हाडटा म्हूण मोगोचो आरोप. सुदीन गणेशाचेर एक्शन मागता. क्लिप व्हायरल जाला पळय ते हांव फाल्यां सकाळी आरओ कडेन आनी इलेक्शन कमिशनरा कडेन कंप्लेंट करतलो कारण ही स्पश्ट लोकांक धमकी दिवप चालू आसा. सरकार पक्षांतल्या उमेदवार आसा तेच हे करूं शकता अशें आमकां दिसपाक लागलां. हे ह्यातून नितिमत्ता भारतीय जनता पक्षाची कितली भ्रश्ट जाल्या हे मतदारांनी वळखुवपाक जाय गोंयच्या लोकांनी वळखुवपाक जाय. गव्हर्मेंटाक एक म्हणजे सरकारी नोकरांक इलेक्शन कमिशन नॉमिनेट करता आनी ताका लागून सरकारी नोकरांनी हाचेर विचार विनिमय करपाक जाय. असले कारनाम्यात आपूण इन्वॉल्व जावचें की ना हांव सरकारी अधिकाऱ्यांक आनी सरकारी नोकरांक विनंती करता की असले कारनाम्यात तांणी वचचें न्हय. फाल्यां तांकां जर आपयल्यार तांणी थंय वचचें न्हय. तांचेर कडक एक्शन घेतली गेली सापडले जाल्यार आनी मुखार जें सरकार येतलें ताची नोंद घेतले ह्या बद्दल दुबावना. प्रुडंटान गणेशाक गाठलो. तो म्हणटा आरोप सारके न्ही मोगो खंय उमेदवार पडटा म्हूण भिला. काल जी पत्रकार परिशद घेतली आमच्या सुधीर मामान ते आरोप जे पळय तेणी केल्या ते निखलस खोटे आरोप आसा. तो प्रश्न ते ना दुधसागरान हांव कित्याक आपयतलो कोणी समज हे सगळेच करता आनी तेजो कॅन्डिडेट जो पळय आसा न्ही तेणें कितें कितें जे पळय केल्या न्ही आमच्या विरुद्ध ते सगळें हास्यास्पद आसा. आतां कोणी समज म्हाजें नांव घेतलें गणेश गांवकरान आपयलें म्हणून ते तेंचें कामच न्ही. गणेश गांवकर खंय कितें जालें जाल्यार त्या मतदारसंघात गणेश गांवकरा शिवाय नांवच कोणाचें येना. गणेश गांवकराचेंच नांव येता पूण बरें केलें ताजें केन्नाच ते उलोवनात. तुमकां मुद्दाम फसयता म्हणटा ह्या गजालीन अशें फसोवपाचो प्रश्नच येना. ते आमकां कितें फसयतले आमी जर समाजांत कितें केलें जायत न्ही समज कितें गुन्ह केलो कितें अनवॉन्टेड थिंग्स केली जाल्यार फसोवपाचो प्रश्न येता. हांगा ताका कांय काम ना बेकार आसा आनी भिल्या सगळे पडले म्हणून आपल्या कॅन्डिडेट आनी त्या खातीर हे कृत्य करता ते.
आनी एक आरोप काँग्रेसीन केला की आता पोस्टल बॅलेट जे जावपाचे गव्हर्नमेंट जे सर्व्हिस वोटर गव्हर्नमेंट एका इलेक्शनाक ड्युटी घातले त्यांचे पोस्टल बॅलेट अजून जावपाचे वोटिंग जावपाचे थंय तुम्ही बीजेपी इंटरफियर कशें जाता आता काँग्रेसीक जाल्यार कशें मरे पंजागाले सोय गुटसूट आमच्यावर करतात आरोप त्यामुळे तांकां कशें ते आरोप करत रावली काल तेंच्यांनी एक सांगले ती सव्वीस येतात म्हणून तेंच्यांनी सव्वीसांची नांवां पयलीं तुमकां सांगची आनी मागीर पळोवया सव्वीस उत्तरेक खंयच्या मतदारसंघात ते पयलीं सांगात आनी मागीर दक्षिणेक वयतकच कितले सालसेतीन ते पळोवया आनी मागीर उलोवया. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. उत्तर प्रदेशात इलेक्शन ड्युटीक गेल्ल्या गोंय पुलिसेच्या एका IRB स्टाफाची बॅग गायब जाल्ल्यान बोवाळ. बॅगांत SLR 7.60 mm 40 कारतुशी आशिल्ल्यो. दुबावान बॅग मडगांव रेल्वे स्टेशनार सोदली. प्लॅटफॉर्माच्या फाटले वटेन फायर स्टेशन दवरली सर्कल रस्त्यार खंय गटारा कडेन मेळ्ळी. कारतुशी तश्यो आशिल्ल्यो. 900 स्टाफ मंगळारा UPक ट्रेनीन गेल्लो. गोंयांत 18 वर्सां पिराये वेल्यांच्या कोविड वाशिनीकरणान 2 डोसांचो 100% पांवडो गाठलो एकदांचो. आरोग्य खात्यान घोशणा केली. 15 ते 18 वर्सांचे विद्यार्थी गटाचें वाशिनीकरण 87% वयर जालां. जाणट्यांचे बुस्टर डोस चालू आसात. आतां कोविड वाशिनीकरण खात्याच्या मर्यादीत वॅक्सिनेशन केंद्रांचेर सप्तकांत एकदांच थारायिल्ले दिसा जातलें. कोविड इस्पितळांय बंद करतले. We have successfully completed 100% immunization of all the people in Goa. We had a target of 11,66,000 as our population, and today, as of today, we have covered the percentage of 100.058. वाशिना फुकट वच्ची न्ही म्हूण सगळीं वॅक्सिनेशन सेंटरां बंद करतले आनी फक्त सप्तकांत एक फावट वाशिनीकरणाची मोहीम चलतली. कोविडाच्यो केशी उणे जाल्ल्यान खासा कोविड हॉस्पिटलाय बंद करतले. We will now integrate the vaccination, COVID vaccination program into our normal routine immunization program. However, the swabbing and testing will continue on all days. So COVID vaccination centers will now close, but the vaccination is available through our routine immunization sessions. I want to just clarify why we have made this change. These vaccines which we have, they are either of 10 dose vial or 20 dose vial, and if we keep it going all 40 centers, there is lot of wastage of the vaccine. So now from tomorrow onwards, on each peripheral health centers spread across the length and breadth of Goa, we still have vaccination, but only on their routine immunization days. कोविड एक्सपर्ट कमिटीचो दोतोर शेखर साळकार म्हणटा कोविड बऱ्यापैकी कंट्रोलान आयिल्ल्यान आता सगळ्यो शाळा ऑफलायन सुरू करचो विचार जावं येता. I strongly personally feel that the school should reopen immediately, and it includes even KG and primary schools also, because the amount almost 100% vaccination is done. COVID is totally on decline. The death rates are very much under control. New cases are under control. So there is a time has come that the children should see the school and meet their friends, their teachers, and start serious learning immediately, because it's too long a period to keep children away from this. I request the Chief Minister and the Health Secretary and maybe Chief Secretary to issue orders to the expert committee to hold immediately meeting, and then to confirm that I think they require a task force, so immediately decision can be taken. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ह्यो एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. Old Goa Virgin Coconut Oil is organic cold pressed, made from fresh coconuts. Just 1 spoon a day. Old Goa Virgin Coconut Oil increases metabolism, boosts immunity. Old Goa Virgin Coconut Oil is most powerful health supplement on earth. Buy at your nearest pharmacy or superstore. इलेक्शन कोड आशिल्ल्यान हे फावट मडगांवां कार्निवालाक राजकारण्याचो कार्नावाल ना. 27 फेब्रुवाराक मडगांवां कार्नावालाक खंय गोंयचीच संस्कृती दाखोवपी परेड आसतले. सोऱ्या सारकेल्यो जायराती आसच्यो ना. मडगांव पालिकेच्या सीओन ट्रॅफिक, टुरिझम आनी आरोग्य खात्या बरोबर बसका घेतली. अंदूय परेड मडगांव जिल्लो कोर्ट, बोरकार सुपर स्टोर रुटाचेर. मडगांव ऑन द 27th of February कार्निवाल घडोवचो केला. सो आमचो रूट लायक लास्ट इयर सेम रूट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मडगांव अप टू बोरकर सुपर स्टोर तो रूट आसा सेम रूट.
आणि all the soap guidelines, whatever I do, will impose all the restrictions. Due to COVID-19, जो restrictions आहेत, safe distance आणि मास्क घालपाचे ते सगळे ते आसतले. आणि ह्या वर्साचो आमी कमिटी हॅज डिसायडेड द थीम ऑफ गोंयची परंपरा. आतां दिस विल बी दॅट विल बी स्लोगन ते रेडी जातले पूण चूज केला. आणि चीफ गेस्ट आमी सध्या तरी शॉर्टलिस्ट केला. गोवन प्रॉमिनंट फुटबॉलर ब्रह्मानंद शंकोळकर, तशें लिकराचो कांय एडवर्टायज आसपा ना हिंगा मार्गांव. We are not going for a commercial advertisement. There are different categories: traditional, club net, junk, fun junk, family, and clown joke. So total prices are 7,35,000 price high. Indonesia is like floatable asa. So if all things goes, we'll bring it in Margam. That will be added attraction. And एवर्सा म्हाका जो पारंपारीक आमचे ते ओल्ड ट्रेडिशन कुणबी डान्स करताले ते तांकां हाडपाचे एक आमचे हे कमिटीचे लेट अस सी. दहावीच्या बोर्डाची प्रॅक्टिकल परीक्षा 1 मार्च ते 18 मार्च, 12वीची 1 मार्च ते 25 मार्च मजगती घेवची म्हूण गोवा बोर्डान शेड्यूल दिलां. सगळे शाळा हायर सेकंडरीनी प्रोटोकॉल सक्तीन पाळचे. प्रॅक्टिकलाच्यो तारखो आनी बॅच थारावन कमीत कमी 1 सप्तक आदीं भुरग्यांक कळोवचें म्हूण शिक्षण संस्थांक निर्देश. पयल्या टर्माची परीक्षा डिसेंबर 2021 ते जानेर 2022 मजगती जाल्ली. बोर्डाची फायनल एप्रील मायांत. गोंयच्या दोतोरांनी कोविडाच्या अरिश्टांत बरी सेवा दिल्या. गोंय सरकारानूय वैजकी मेळार बरें काम केलां. गोंयांत मेडिकल टुरिझमाक उर्बा दिवंक यत्न करतलो म्हूण राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय उलयला. ओरल अँड मॅक्सिलोफेशियल सर्जन्स ऑफ इंडिया संघटनेच्या गोंय फाट्यान बांबोळे गोवा डेंटल कॉलेजींत संवसारीक ओरल अँड मॅक्सिलोफेशियल सर्जन्स दीस मनयलो. The government is also, Union government, irrespective of politics, which party, I am not mentioning that, they are doing more and more amount is spending for the purpose of the development of our medical science. In the health sector, Goa has the highest per capita health expenditure. Latest records document shows that per capita health expenditure is more here. At the same time, per capita income of the people in India also maximum in Goa. The health indicators are very good in the state. Very low birth rate, death rate, infant mortality rate, maternal mortality rate, etc., etc. The health infrastructure is top. In the vaccination program against coronavirus, it is a matter of pride to state that Goa is close to achieving 100% full vaccination of its eligible population. The quality treatment and the facilities available will be economical for the foreign tourists and at the same time provide opportunity to explore Goan life and culture. Associations such as OMFS need to deliberate on the subject and find out the way and means to promote medical tourism. टू व्हिलरी वेल्यान वतल्या ल्हान भुरग्यांक हेल्मेट सक्ती. 4 वर्सां पिराये सकयल्या भुरग्यांक हेल्मेट सक्तीचो आदेश मार्ग येरादारी आनी हायवे मंत्रालयान जारी केलो. मोटार वाहन कायदो दुरुस्ती केल्या. हो आदेश 1 वर्सान म्हणल्यार 15 फेब्रुवारी 2023 सावन चालीक लागतलो. भुरग्यां खातीर खासा हेल्मेटां करूंक वर्साचो प्रास दिला. भुरग्यांक व्हरतल्या टू व्हिलरींक स्पीड लिमीट 40 आसतलें. गोंयच्या पयल्या विधानसभेचो आमदार तियोतीन पेरेर गेलो. 92 वर्सांचेर ताका मरण आयलें. 1963, 67 आनी 72 अशे फाटोफाट 3 वेंचणुकांनी युगो पक्षाचो सांतांद्रे आमदार म्हूण तो विधानसभेत आशिल्लो. त्या उपरांत 1980 काँग्रेस अर्साचेर तियोतीन जिखलो. 2002 युगोडेपाचे वतीन ताची निमाणी वेंचणूक. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपाचेर. 4 चौकांत मास्क घालात. विस्कळ भोंवात. हाता तोंडाची नितळसाण राखात. वाशिनाचे 2 डोस घेयात. घेवंक लायात. बी प्रुडंट, बी सेफ. देव बरें करूं.